उटाची बाळी आंदोलनाची केस शेळिली. आंदोलनातल्या सगळ्या आरोपींक मडगावच्या कोर्टान आरोपमुक्त केले. सध्याचो खासदार नरेंद्र सावयकार, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, उटाचो फुडारी प्रकाश वेळीप धरून 21 जाणांक आरोपमुक्त करून सोडल्यात. 2011 बाळी दंगल करप, सरकारी मालमत्तेचे लुकसाण करपाचे आरोप तांचेर आशिल्ले. कांय आरोपींक दोशमुक्त केल्ले म्हणून हायकोर्टान ही केस फेरविचार करपाक परत जिल्हो सत्र न्यायालया कडेन धाडिल्ली. But the order is all the accused have to stand discharged of all the sections which were applied to them in the charge sheet. कोर्टाचो निकाल आयकूंक खासदार सावयकार, प्रकाश वेळीप, गोविंद गावडे मडगांव कोर्टान आयिल्ले. सगळ्या सकयल्या कोर्टा पासून वयल्या कोर्टा हायकोर्टा मेरेन जस्टिसा खातीर काम करताले, वावर करताले आनी आयज आमकां न्याय मेळ्ळो आनी आमकां जो कोर्टान न्याय दिल्लो आसा ताचो आमी सगळे जाण रिस्पेक्ट करतात. तो न्याय देवतेचेर विश्वास आसलो आनी त्या प्रमाणे जे आमी बाळगेचें आंदोलन मुखार संघटन केल्लें. आमी आडमार्गान केन्नाच कांय केलें ना. जे सेक्शन आमचेर इम्पोज केल्ले ते सेक्शन आमी केन्नाच ती हातानूय घेतले ना. हेंच आज कोर्टान सिद्ध केल्लें आसा आनी आज आमकां न्यायदेवतेचेर विश्वास परत एकदां एक आत्मसात जाता. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. FIR कॉपी दिवची म्हणून पत्रकार रुपेश सामंत कोर्टांत गेला. ताचेर शेनवारा आर्ग्युमेंट जाले. पुलिसांनी आरोपीक FIR कॉपी दिवकूच जाय. FIR कॉपी ना जाल्यार आरोपी बाजू कसो मांडटलो काय म्हणून ताच्या आदवोगादान आर्ग्युमेंट घालो. कोर्ट 5 ऑक्टोबराक निकाल दितले. पुलिसांनी रुपेशाक नव्यान समन्स काढलो, मात रुपेशान नवो समन्सूय चुकयलो. ताच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 6 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली. पत्रकार रुपेश सामंताक FIRची कॉपी दिवची म्हूण घाल्ले याचिकेचेर कोर्टान आर्ग्युमेंट जालो. रुपेशा आड चली पत्रकारांनी केल्ल्या लैंगीक शोशणाच्या आरोपांची FIR कॉपी गरजेची म्हूण बचाव पक्षान कोर्टाक सांगिल्ले. मात पुलीस म्हणटात FIR दिल्यार पिडितांची नांवां जाहीर जातली. मात बचाव पक्ष म्हणटा FIRची कॉपी नासतना अटकपूर्व जामिना खातीर आर्ग्युमेंट घालप शक्य ना. Their objection was that this is a serious offences and the names of the victim and witnesses will be disclosed to the accused. So to that my argument was I am the only person who is affected by these allegations. If I am unable to meet this allegation in my anticipatory bail arguments, then the problem only I will face the problem, not any other person. So I need to know what are the allegations made against me in all these complaints. कोर्टान दोन्ही पक्षांची बाजू आयकले उपरांत निकाल 5 ऑक्टोबराक राखून दवरला. रुपेशाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 6 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली. इतले मजगती शेनवारा पुलिशेन रुपेशाक हजर रावचे म्हूण नव्यान समन्स काडिल्लो, मात रुपेशान शेनवाराय पुलिशेक तोंड दाखयलें ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावित रेग्युलायझेशन विधेयक प्रादेशीक आराखड्याच्या आड म्हणून वन फाउंडेशन संघटनाचो दावो. गोंय सरकार सध्या मतां खातीर गोंयकारपण सोंपोवंक उठला. भायल्या लोकांनी कम्युनिटी हद्दीच्या जमनीर बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करून सरकार फक्त मतांचें राजकारण करूंक पळयता. असल्या कायद्याआड आवाज काडिना म्हणून संघटनेन उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस धरून बाकीच्या आमदारांचेर दुबाव घेतला. Constitutional amendments 73rd and the 74th dealing with right of people to run their local self-government and local self-government-owned lands will be compromised. This is exactly the reason why we are calling this a sinister act. It makes the state all powerful, and when we say the state, it means the ruling party thugs who are now ruling Goa. Even the forest, the wildlife sanctuaries and the CRZ lands are under attack. The government is basically doing all this just because they are very sure that they have lost the trust of the common Goan, and now they will be banking on this migrant chunk which will bring them to power, because it is not anymore the law-abiding and interested Goan which decides the mandate. It is these migrant Goans who are paid to vote for these thugs to come into power. Vijay, for the matter of fact, the very vocal independent MLA will not say a word because his whole house is questionable. We expect a lot from Naresh Sawant, but then Rohan, because of his construction leanings, we can't expect much. Losing the voice of Congress would be the largest benefactor if you consider his history and his rise to riches.
पणजेच्या पीपल्स शिक्षण मंडळाच्या स्कूल फॉर एप्रोप्रायट लर्निंगात शिकपी भुरग्यांचे पालक रस्त्यार देवले. क्लासी पयल्या मजल्यावेल्यान ग्राउंड फ्लोराचेर हाडच्यो म्हूण पालक मागतात. मॅनेजर बदलचो म्हणून पालक मागतात. मात शिक्षण मंडळाक बदलूंक नाका म्हणून सगळो वाद म्हणून पालक उलयतात. भुरग्यांची बसूय बंद केल्या. मात मॅनेजमेंट म्हणटा तशें कांयच ना. प्रकरण खंय शिक्षण संचालका कडेन आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण सरकारा मेरेन पावल्यार आपूण दखल घेतलो. पण आतां आमी पळयलां आमकां भुरग्यांक वयर चडपाक भयंकर त्रास जातात चडपाक. त्या प्रमाणे आमी तांचे कडेन डिमांड केलें की आमकां सकयल हाडा. एड्युकेशनान आमी एप्लाय केलां, सगळ्याक CMाक सांगलां, सगळ्या गव्हर्मेंटाक सगळे आमी हाजे कडेन आमी अप्रोच केले, पूण कोणूच आमकां रिस्पॉन्स दिना. त्या खातीर आमी आतां रस्त्यार आयल्या. ही टोटल 57 भुरगीं आसात. हांगच्यान मेर्शेच्यान येतात, कालापूरच्यान येतात, माशेलांतल्यान येतात, मागीर तुगेली एक उसगांवच्यान येती पळय. They gave us the bus, you see, which was a great help for all these students. How are they going to come? Now they are refusing. They are going on the confrontation path. They are refusing to sign checks. They are refusing to sign the checks for just because we are wanting to change the manager of the SFAL and appoint a new manager. Now SFAL, the People's Educational Trust, is not accepting the new manager. Meanwhile, these people are here protesting. प्रुडंटान पिपल्साच्या मॅनेजमेंटाक विचारले. प्रकरण शिक्षण संचालकाकडे आसा म्हूण मॅनेजमेंटाचो प्रतिनिधी राहुल देशपांडे सांगता. All these decisions are pending with the Director of Education, and in fact, as far as management is concerned, we have given instructions to the bank to pay all the amounts and salaries. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण सरकारा मेरेन पावल्यार आपूण दखल घेतलो. इट इज एडेड इन्स्टिट्यूशन. आमी ताका एड दितात, आमी पगार दितात, आमी बस दिल्ली आसा, बसीचो खर्च दिलो वता. हांव कितें कंप्लेंट आयली म्हजे कडेन जाल्यार हांव चवकशी करीत. आमी खास विद्यार्थ्यां खातीर हें सरकार भरपूर संवेदनशील आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.